देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माथेवाचो 22 बोल 13 ते 19. फिलिपाच्या शेजाऱ्यांच्या प्रांतान येतूच जेजून आपल्या शिसां कोडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जुआं बातिस्त, कोण कोण इलिजा, दुसरीं जेरेमियास व प्रोवेद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हटलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे तिचेर जोयत वडचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोदशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. क्रिस्ती जिविताच्या अनुभवान आमी आमच्या सोम्याक वळखूंक पावता. जेजून घाल्ल्या विचारा वरवीं पेद्रू आपल्या खासगी अनुभवा वरवीं जेजूची वळख दिता. तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. ही दैवीक जाणवाय पेद्रूक फावो जाली म्हूण जेजू ताका वाखाणटा आनी आमकांय सोयीक दिता. आमकांच विचार घालुया, जेजू म्हाका कोण? तुमचो जबाब आयकूंक जेजू रावता. आमेन.